आज भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती. त्या जयंतीच्या निमित्तात आमचे इलेक्ट्रिसिटी पॉवर मिनिस्टर बाबसुदीन ढवळीकर, भाऊसाहेब बांदोडकरांची पुराय फॅमिली, आमचे प्रशासनातले सगळे अधिकारी तांकां आदरांजली दिवपा खातीर आज त्यांच्या समाधी स्थळाचेर आयिल्लो. हांगासल्यान आमच्या ओल्ड सेक्रेटरेटा कडेन आनी ताज्या उपरांत नवीन सेक्रेटरेटा कडेन ह्या तिनूय कडेन तांकां श्रद्धांजली आदरांजली जी आसा ही गोंय सरकारच्या वतीन समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन दिता. ही पुराय हाजे आमी फावंडेशन स्टोन घातलो, ताजो डिझायन जो आसा पळय न्ही हो आमी ताज्या फॅमिली कडेन कन्सल्ट घेतलो. तांच्यांनी एप्रूव केला. आता काम सुरवात करतले कारण कन्सल्टंट अपॉयंट करून डिझायनूय ओके जालो. सो दॅट एक परत एकदा बऱ्यांतले बरे स्ट्रक्चर समाधी स्थळाचेर करचें सरकाराची इच्छा आशिल्ली ते पुराय करतले. आज परत एकदा भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या विजनरी दृश्टींतल्यान तांच्यांनी सुरू केल्ल्यो गांवागांवांतल्यो शाळा आणि बाकीच्याच ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट आयजूय आमी याद करता. आणि त्याच खातीर तर गांवांत असलेली प्रायमरी शाळा जर त्यांना जावपाक शकली ही भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या खातीर पुराय सरकाराच्या वतीन लोकांच्या वतीन परत एकदा तांकां श्रद्धांजली.